नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. होळी आयच्यो मुखेल खबरो. राष्ट्रमंडळ देशातल्या संसद अध्यक्ष आणि पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या राष्ट्रीय परिषदेचे नवी दिल्लीत उक्तावण. उदरगतीन लोकशाय महत्वाची, प्रधानमंत्र्यांचे प्रतिपादन. चिंबलच्या नियोजित युनिटी मॉल विशयाचेर थळाव्या लोकां वांगडा चर्चा करपाक सरकार तयार आसा. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे स्पष्ट निवेदन. जीएमसी इस्पितळाक वैजकीय सुविधा उपलब्ध करून दिवपा खातीर जातलो यत्न. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांची विधानसभेत जाप. वास्कोतल्या INS गोमंतक तळाचेर माजी सैनीक दिसा निमतान जाल्ली कार्यावळ. केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांच्या हस्तुकीं शौर्यवान जवानांक भेटयली इनामां. मुंबय महानगरपालिकेसयत महाराष्ट्रांतल्या 29 महानगरपालिकां खातीर जाल्लें मतदान शांततायेन. फाल्यां जातली मतमेजणी. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लींत संविधान सदनात आयोजीत केल्ल्या राष्ट्रमंडळ देशाच्या संसदेचे अध्यक्ष आणि पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे उक्तावण केले. आपल्या देशान विविधतायेन लोकशायेची ताकद वाडयल्या अशें सांगून समाजातल्या निमण्या घटकां मेरेन उदरगत आनी जनसेवा पावोवप हेच लोकशायेचें सूत्र आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या परिशदेंत उलयतना म्हळें. आपल्या उलोवपांत तांणी देशान केल्ल्या वेगवेगळ्या उदरगतीचो नियाळ घेवन फाटल्या कांय वर्सांत 25 कोटी लोक गरिबी वळेरेंतल्यान वयर आयल्यात अशें तांणी सांगलें. लोकतांत्रीक संस्था आनी लोकशाही वेवस्था हांणी देशाक स्थिर आनी उदरगतीक गती दिवपाचें व्हड काम केलां अशें तांणी म्हळें. पुराय संवसारांत UPI प्रणाली वापरपी भारत पयलो देश आसा. वाशिनां उत्पादन करपी दुसऱ्या नंबराचेर आसा अशें सांगून सगळ्या वाठारांत देशान प्रगती केल्या अशें तांणी स्पश्ट केलें. ये चौथा अवसर है जब कॉमनवेल्थ स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस भारत में हो रही है. इस बार इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है. आप सभी जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ तो उस दौर में ये आशंका व्यक्त की गई थी कि इतनी डायवर्सिटी में भारत में लोकतंत्र टिक नहीं पाएगा. लेकिन भारत ने इसी डायवर्सिटी को डेमोक्रेसी की ताकत बना दिया. ही आंतरराष्ट्रीय परिषद लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हांच्या फुडारपणाखाला जाता. तांणी आपल्या उलोवपांत राष्ट्रकुल परिषदेच्या वांगड्यांक येवकार दिवन देशांतल्या लोकशाही संस्थांक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आनी सोशल मिडिया सारक्या यंत्रणेन कार्यकुशळ बनयल्यात अशें सांगलें. भारतीय संसदेन फाटल्या 7 दशकांत केल्ल्या कार्याचो तांणी आपल्या उलोवपांत नियाळ घेतलो. राष्ट्रमंडल अध्यक्षों का सम्मेलन ये एक स्वतंत्र संस्था है और भारत की संसद को इसको मेजबानी करने का अवसर मिला है. कनाडा में जब CSPOCA का सम्मेलन था उस समय ये प्रस्ताव आया कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में CSPOCA का सम्मेलन आयोजित किया जाए. भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है और निश्चित रूप से भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है. हमने लोकतंत्र मूल्यों, सिद्धांतों, परंपराओं को, श्रेष्ठ पद्धतियों को भारत में अपनाया है. इसलिए CSPOCA निश्चित रूप से 2026 के लिए विशेष है.
केंद्रीय घर आणि सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात भेटेर आसात. आयज तांणी अहमदाबादेन आदी शंकराचार्य हांच्या जिणेचेर आधारीत गुजराती भाशेंतल्या पुस्तकाचें विमोचन केलें. पालडी हांगच्या टागोर सभाघरांत ही कार्यावळ आयोजीत केल्ली. आदी शंकराचार्याच्या ह्या पुस्तकाचो लाव नव्या पिळगेक जातलो असो हावेस मंत्री शाह हांणी आपल्या उलोवपांत उक्तायलो. आचार्य शंकर के अद्वैत के सिद्धांत और ज्ञान के बारे में बहुत तलस्पर्शी और तत्व का परिचय कराने वाला उद्बोधन हमने श्री सुरेश सोनी जी का सुना है. मैं सोनी जी को जानता हूं. अनेक कार्यकर्ताओं के जीवन में ढेर सारी उपलब्धियां हैं. उसके मूल में जाकर देखें तो सोनी जी निकलते हैं इस प्रकार का एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है. कहीं अपने को आगे नहीं करना, कार्यकर्ता को कभी निराश न होने देना, सही मार्ग बताना और गलतियों को मधुरता से दिखाते हुए गलती सुधारने का मौका भी देना. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज अमृतसर भेटेर आसात. तांणी अमृतसरांतल्या गुरू नानक देव विश्वविद्यालयाच्या 50व्या दिक्षांत सुवाळ्यात मुखेल सोयरे म्हणून वांटो घेतलो. तांच्या हस्तुकीं पदवी आनी पदव्युत्तर स्नातकांक पदव्यो भेटयल्यो. शैक्षणीक उदरगतीचेर नेट दिवचो आनी राष्ट्रकार्यान हातभार लावचो अशें आवाहन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी ह्या वेळार केलें. भारत का भविष्य ऐसे युवाओं पर निर्भर है जो वैज्ञानिक सज रखने वाले हो, जिम्मेदारी से कार्य कर रहे और निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे होंगे. ऐसे सभी युवाओं से अनुरोध है कि आप जो भी कार्य चुने ये सुनिश्चित करें कि आपका योगदान राष्ट्र को सुदृढ़ बनाएगा और मानवीय मूल्यों को मजबूत करेगा. मुझे विश्वास है कि आप भारत को और अधिक न्यायपूर्ण, समावेशी और प्रगतिशील राष्ट्र के शांति दूत के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे और देश को शिखर पर ले जाएंगे. मुझे शुभकामनाएं, मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है. खबरापत्रांत आता घेऊ एक ल्हानसो जुगल हंसराज और उर्मिला मातोंडकर का रोमांस, परेश रावल का कॉमिक अंदाज, साथ में है रीमा लागू, अशोक सराफ, आज तक देखा ही नहीं, अजीब, रजा मुराद, रंजीत, गुलशन ग्रोवर जैसी दमदार स्टार कास्ट. कोनो चीज को हाथ नहीं लगाना. देखना ना भूलें 90 के दशक की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म आ गले लग जा. कब हो गया? अब हीरो नहीं आएगा तो कब आएगा? आज से आपका बेटा रोशनी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा. आज हमें मालूम हुआ क्या चीज मोहब्बत होती है. बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म आ गले लग जा 20 जनवरी दोपहर 1 बजे डीडी नेशनल पर. जब जब सुल्फे तेरी सवारियों का दिल मचले. मशीनें और मोटरें तो हमारे सारे देश में चलाई जा रही हैं और इसी में हमारे देश का सुधार है. आज से आप सब लोगों को काम पर से अलग किया जाता है. तुम झगड़ा करने आए हो? अमीर और गरीब आदमी का काहे का झगड़ा बाबू? झगड़ा तो हाथ और मशीन का है बस. अब किसी की दया पे नहीं, अपनी हिम्मत पे जीना होगा. साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना. तुम तो लोगों को अपने पाँव पे खड़े रहना सिखा रहे हो. ये तो बहुत बड़ा काम है. किसी भी देश को ऐसी मशीन की जरूरत नहीं जो आदमियों के हाथ काटने के लिए बनाई गई. माँ कसम, इस गांव तो क्या सारे देश की किस्मत पलट के रख देंगे. ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो. बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म नया दौर 17 जनवरी दोपहर 1 बजे डीडी नेशनल पर.
चिंबलच्या नियोजित युनिटी मॉल विशयाचेर सरकार थळाव्या लोकांकडेन भासाभास करपाक तयार आसा. तांकां आंदोलन करपाची कांयच गरज ना अशी स्पश्ट प्रतिक्रिया मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायली. राज्य विधानसभेच्या अधिवेशनात वांटो घेवपा खातीर पर्वरेच्या विधानसभा संकुलान खबराकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक ते जाप दिताले. चिंबलकारांक हांवें परतूय सांगलां, तांकां प्रोटेस्ट करपाची गरज ना. जो विशय बसोन डिस्कशनांतल्यान सुट्टा त्या विशयाचेर रस्त्यार येवपाची गरज ना. थोड्या जाणांक आपले पॉलिटिकल इच्छित साध्य करपाचें आसता, म्हणून अशा पद्दतीचे लोकांक भडकोवन रस्त्यार हाडपाचें काम करता. म्हणजे सरळ म्हणणें आसा, काल जेन्ना तेंच्या वांगडा डिस्कशन सुरू जालां ओके, तेन्ना तेंच्यांनी तें डिस्कशन ऑन दवरपाक जाय. आनी म्हाका दिसता परतूय बी आजुनूय हांव तांकां सांगता, प्रोटेस्ट तांकां लोकांक परत धाडात. भितरले 4 जाणांक जे उलोवंक येवपाक जाय पळय ते 4 जाणांक उलोवंक येत, पण प्रोटेस्ट परत धाडात. बेश्टे लोकांक रस्त्यार हाडून त्रास करूं नाका. मजगतीं राज्य विधानसभेत लेगीत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी चिंबलकारां वांगडा डायलॉग सुरू केला अशें निवेदन केलें. आनी चिंबलचो विशय जो काडलो पळय न्ही, तो हांव मेन्शन करपा खातीर उबो रावलो. काल तेंच्या कडेन डायलॉग ऑलरेडी सुरवात केला. तेंच्या कडेन वेगवेगळ्यो गजाली त्या संदर्भात उलयल्या. हांव आयज परतूय सांगता, तेंच्यांतले 4 जाण कोण आहा ते उलोवपाक येवचे. आमी डिस्कशनाक ओपन आसा, तांच्यांनी आंदोलन करचें न्ही हांव ताका सांगता. कारण ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, काल ते जेन्ना उलयल्या तेन्ना ऑर्डरूय मेळूंक नाशिल्ली. ऑर्डर तेज्या उपरांत मेळ्ळ्या. ऑर्डरीच्या संदर्भात तांकां कितें विचारपाक जाय आसा जाल्यार आयज येवन तेंच्यांनी 4 जाणांनी उलोवनी. हांवें ताका सांगलां ऑर्डर तुवें वाचल्या? ऑर्डर आज वाचले हांवें. माय ऑर्डरा प्रमाणे एंड व्हॉट इज युअर डिसिजन? आर यू गोइंग टू चॅलेंज इट इन द कोर्ट? आय वॉन्ट टू टेक द लीगल ओपिनियन. दक्षिण गोंय जिल्लो इस्पितळांत वैजकीय कर्मचारी उणे आसात, सुविधा उपलब्ध ना, वेगवेगळ्या खासा तज्ञांचो उणाव आसा, ओपीडीन वखदां मेळनात अशी कागाळ विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी आयज राज्य विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या वरान केली. गोंय वैजकीय महाविद्यालय इस्पितळाचेर व्हडा प्रमाणात पेज येता हाचेर लेगीत तांणी प्रश्न उपस्थित केले. Next year F, which is available in what you have said, ki urology opinion जाय जाल्यार GMC, neurology opinion जाय जाल्यार GMC, orthopedic department ना, CKD जे chronic kidney disease हे जाता renal failure department takes the view sends to GMC. STEMI patients are thrombolized and sent to GMC. आता North Goa districtaचे थिंगाय सारखे सिटी स्कॅन ना, हे तुमकांय पडटा ऑनरेबल स्पीकर. देर इज नो सिटी स्कॅन मशीन इन पोंडा. इट्स वर्स. 4 मंत्री आशिल्ले, एकलो आमचो बाब रवी बाब नायक ना, एकला मुट्टूंक भिवयलो. आतां सुदीन बाब 6 म्हयन्यान कितें करता तें सांगो जायना, पूण तेज्या उणें म्हाका दिसता तुमी आज लक्ष घालपाक जाय. हे सिटी स्कॅन मशीन थिंगाय ना. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांच्या प्रश्नाक जाप दितना प्रशिक्षीत आनी तज्ञ दोतोर उपलब्ध जायना, ताका वेगवेगळी कारणां आसात अशें स्पश्ट करून दोतोरांची नेमणूक करपाची वेवस्था मुखेलमंत्र्या वांगडा चर्चा करून जातली अशी जाप दिली. फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय आनी सांत आमदार विरेश बोरकार हांणी लेगीत उपप्रश्न उपस्थित केल्ले, ताकाय भलायकी मंत्र्यांनी जाप दिली. मेन म्हणजे कितें आहा की हे बेडां आयज 30 बेड हाचे NICU आयज आमी कमिशन करता. इनॉग्रेशनाचे सोडून ताबडतोब कमिशन कर म्हणून आमी सांगला. म्हणजे ते भुरगे जे आसा डॉक्टर मागीर ते भुरगे वाचोवपाचो प्रयत्न करता. म्हाका कळटा की जेन्ना ते हेल्थवेन काय मणिपालान वयता तांकां त्रास जाता, ते पयशे भरपाक जायना. मागीर तेजे उपरांत गोवा मेडिकल कॉलेजान परत हाडपाचो आमी प्रयत्न करता बेड तयार करपाक. ICU जितके बेड आसता आयज बी तुमी गेल्यार ते बेडा 100% फूल असतात. ते वाडोवपाची परिस्थिती आहे. इवन गोवा मेडिकल कॉलेज आसूं काय SSBन आयज तुम्ही पळयला, तुम्ही स्वतः वयता गोवा मेडिकल कॉलेजान SSBन आयज नवे प्रकारचे अँड लेटेस्ट आमी हाडलेले आतां. कोणी सांगले रोबोटिक हाडूंक ना, रोबोटिकूच आयज न्यूरो सर्जरी बी सगळे रोबोटिकच्या माध्यमांतल्यान चलता. वेगवेगळ्या न्यायालयीन बाजू मांडपा खातीर खाजगी वकील नेमचे पडटा आनी ते खातीर शार आनी नगर नियोजन खात्याक खर्च करचो पडटा अशी जाप शार आनी नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आयज राज्य विधानसभेत दिली. राज्यांत वेगवेगळे प्रकल्प चालीक लायले उपरांत येणावळ वाडिल्ल्याचो दावो लेगीत मंत्री राणे हांणी आपल्या जापेंत केलो. आमदार वेन्झी विएगस हांणी विचारिल्ल्या मूळ प्रश्नाचेर विरोधी फुडारी युरी आलेमाव हांणी लेगीत उपप्रश्न उपस्थित केल्ले, ताचे लेगीत मंत्री राणे हांणी जाप दिली. 750 कोटी सुमार रुपया आम्ही आयज रेज केल्ले आसा गेल्या 5 वर्सांत आणि त्याच्या भायर 1.25%
खर्च जाल्लो आसा तुम्ही जर समज 100 कोटी रुपया जर जाल्ले आणि आम्ही एक 9-10 कोटी रुपया त्यांनी जे विचारलेले 9.292 crores तर हांव समजू शकता पण हांगा 750 कोटी आम्ही रेव्हेन्यू आयज स्टेटाक आम्ही आयज जनरेट केल्ले आसा बिकॉज रेव्हेन्यू जो जनरेट केला मान्य मंत्री आम्ही तुषार मेहताचे सॉलिसिटर जनरल त्यांची ऍडवाइस घेता जेन्ना सुप्रीम कोर्टाक मॅटर पावता हेच लोक जे कोर्ट हांगा घालता जो पर्यंत फायनल इन फायनॅलिटी जायना सुप्रीम कोर्टान तेन्ना आमी तेजे निर्णय हा म्हणून आमी म्हणूंक शकना आमी टेम्पल ऑफ जस्टीस म्हणटा आमी सुप्रीम कोर्टात तेन्ना तो विषय तेन्ना पावता तेन्ना आमकां हे विषय घुसपोवन फायनान्शियल स्टेट हेका कळना ते कितें विचारपाक जाय तेका उत्पन्न कितले जाला ते तरी वाचत राज्यातल्या स्लम वाठारांत घरमालकाची सुवास स्वताची आशिल्ल्याचो पुरावो आसत जाल्यार घरमालकाक वीज आनी उदका पुरवण करप शक्य जातलें अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें येता त्या 15 दिसांत वा म्हयन्यान ह्या संबंधी आदेश काडटले अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें विधानसभेत 0 वरान आमदार गोविंद गावडे हांणी हे विशींचो मुद्दो सभाघरांत उपस्थित केल्लो आमी एएचएन नंबराचेर हाऊस आनी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हाज्या पयलीं दिताले हितून 2 डिपार्टमेंटनी तिसरे डिपार्टमेंट पंचायत डिपार्टमेंटूय इन्वॉल्व आसा एएचएन नंबराक आमी सगळ्या जाणांक हाऊस कनेक्शन आनी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हाज्या पयलीं दिताले हायकोर्टात हे बॅन केलें आनी हायकोर्टात बॅन केल्या उपरांत आमकां ऑलरेडी म्हणजे लिगल हाजेर एजी आनी आमची लिगल टिमूय हे करता की हेजेर लेजिस्लेचर येवपाचो काय सुप्रीम कोर्टात हे ती म्हाका विदीन फ्यू डेज वी आर कमिंग अप विथ अ ऑर्डिनन्स ह्या विशयाचेर आनी आमी तांकां जाता तितके बेगीन उदक आनी लायट जी एक्झिस्टींग घरां तेका दितले जाल्यार कितें मोठ्या प्रमाणात स्लम डेव्हलपमेंट जाल्ल्या कारणान मायग्रन्सी जाल्ल्या कारणान तेका हेन्सफोर्थ तू जो विषय म्हणटा प्रॉपर गोंयकार त्या खातीर तेका पंचायतीकूय बी एखादो अमेंडमेंट हाडचो पडटलो की एटलिस्ट म्हणजे बाबा आपल्या जागेत बांदलेले घर म्हणजे तेजी लँड तरी टायटल क्लियर आसा तांकां दिवचे हाजेर आमी ऑर्डिनन्स जो आसा पळय हो पंचायतीकूय काडचो पडटा तो काडटा आनी जाता तितके बेगीन म्हणजे हे सोल्युशन धरून जाल्यार 15 दीस ते 1 म्हयन्याच्या भितर सोल्युशन येतले हांव इतकें एश्युअर करता कुंकळी उद्देगीक वसाहतीन फिश मिल प्रकल्पांतल्यान सांड उदक उघड्यार सोडटा ताका लागून पर्यावरण व्हडा प्रमाणात इबाडून प्रदूषणांत वाड जाल्या ह्या गजाली कडेन विरोधी पक्ष फुडारी युरिया लेमाव हांणी आयज सरकाराचें लक्ष वेधलें अशे प्रदूषणकारी प्रकल्प लोकांच्या हिता आड आसा अशें तांणी सांगून हे खाजगी प्रकल्प बंद करचे अशी मागणी केली The issue of grave and escalating civic and environmental crisis due to the pollution in the Kunkolim industrial estate and its surrounding areas of untreated water released by fish mill plants in open areas. The ETP of the fish mill units are not working again, resulting in untreated discharge at various places to health and contamination of source of water. There is fear and anxiety due to approvals to additional fish mill plant outside the industrial area. Further, heaps of hazardous waste dumped at different locations in the industrial estate and the vicinity poses risk to life, safety and security, more particularly during monsoons as the hazardous materials contaminate nearby streams and water bodies. पर्यटन मळाचेर म्हत्वाचो आशिल्ल्या कार्निवल महोत्सवाक सरकार आर्थीक तेंको दिता इनामाची रक्कम थळावी आयोजन समिती थारायता अशी जाप पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी आयज विधानसभेत दिली मुखेलमंत्र्यांकडे चर्चा करून अर्थपुरवण वाडोवपाचो आपूण यत्न करता अशें तांणी सांगलें आमदार एल्टन डिकोस्ता हांणी 0 वरान हो मुद्दो उपस्थित केल्लो कार्निवलचो विषय जो आसा आमी बल्क अमाउंट दितात ईच कमिटी जी असता डिसाइड्स खंयच्या फ्लोटाक कितें दिवप खंयच्या चुकीचे ट्रेडिशनल आसा क्लब इन्स्टिट्यूशनल आसा फंक जंक आसा फॅमिली आसा क्लाउन जोकर आसा वेगळे वेगळे कॅटेगरीज असता फॉर वीच द टोटल अमाउंट इज गिवन 20-23 समज टोटल अमाउंट टू 5 सेंटर वॉज अराउंड 6 सेंटर वॉज 40,50,000 टोटल प्राइज मनी फॉर एक्झाम्पल मडगांव वॉज गिवन 7,35,000 एज प्राइज मनी तोच 26 आमी ऑलरेडी 1 लाख वाडयलो पळय 1 लाख वाडयलो ऑन द प्राइज मनी आता प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट कशी करप ही कमिटी डिसाइड करता एडिशनली लॉट ऑफ कमिटी टेक प्राइवेट स्पॉन्सर्स टू एनहान्स देअर कार्निवल फ्रॉम द इफेक्ट वेर इट इज हावेवर जे दोन्ही प्रश्न घाल्ले आसा फायनान्शियल इम्प्लिकेशन आशिल्ल्यान मुख्यमंत्र्याकडे उलोवन कितें वाडोवंक जाय ते वाडोवन घेवया
हेल्मेट सक्ती हो केंद्र सरकारान केल्लो नेम आसा अशें येरादारी मंत्री मोविन गुदिनो हांणी स्पश्ट केलें. दुचाकी वेल्यान वयपी दोनूय प्रवाशांक हेल्मेट सक्ती करपाचो राज्य सरकारान घेतिल्लो निर्णय केंद्राच्या नेमा प्रमाण आसा अशें सांगून अंमलबजावणे खातीर लोकांक थोडो वेळ दितले अशें गुदिनो हांणी स्पश्ट केलें. The directive which has come from central government, Supreme Court also is watching with the committee on the safety of people travelling on the roads. So I have to take a call. आम्ही decide केला लोकांक सांगपा पण we will not be strictly enforcing. We'll give them some time. We cannot say suddenly from tomorrow to do it. खबरापत्रान आतां घेऊ एक ल्हानसो विसो. पे पहली बार युद्ध हो रहा है, वो भी धर्म और अधर्म के मध्य। आज युद्ध में लंकेश ने किसको भेजा है? आज युद्ध में लंकेश ने खरपुत्र मकराक्ष को भेजा है। आशा करती हूँ कि मकराक्ष अपनी माँ को दिया हुआ वचन पूर्ण करेगा। इस युद्ध में हमारे बहुत से सैनिक भी मारे गए हैं, इसलिए उनका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया जाए और जो सैनिक घायल हुए हैं उनका समुचित उपचार किया जाए। शत्रु की ओर से जो योद्धा मारे गए हैं उनके शवों को उनके परिजनों को दे दिया जाए। अवश्य प्रभु। मैं तो कहती हूँ आप स्वयं जाइए, दिखा दीजिए उस वनवासी राम को कि दशानन रावण से टकराने का परिणाम क्या होता है। पातालवासी महामायावी दुरोचक, लंकेश रावण ने तुम्हारा आवाहन किया है, बाहर आओ। जय लंकेश, कैसे स्मरण किया आपने हमें? हमारे शत्रु उस वनवासी राम की वानर सेना ने हमें बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई है, किंतु तुम तो महामायावी हो। तुम्हें अपनी माया से उन वानरों को भ्रमित करके उनका संहार करना है। उचित है लंकेश, जैसी आपकी आज्ञा। काक भुशुंडी रामायण सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे डीडी नेशनल पर। अजय देवगन, अमीषा पटेल और महिमा चौधरी का लव ट्रायंगल। मैं आपसे प्यार करती हूँ। I love you। मेरी मंगेतर, जब मेरे पास सचमुच की क्वीन है, प्यार, तो मुझे किसी और क्वीन की क्या जरूरत है? त्याग, सूरज तुम किसी और से शादी कर लो, मैंने जो आपके साथ किया पछतावा, उसका प्रायश्चित करना है। मैं अब कभी चल नहीं पाऊंगी ना। दर्द, क्यों नहीं चल पाऊंगी? सब कुछ देखने को मिलेगा आपको फिल्म जमीर द फायर विद इन में। ये मेरी अपनी लाइफ है और इसे मैं जिस तरह चाहूंगा जीऊंगा, समझे? जिसमें सपोर्टिंग रोल में हैं शक्ति कपूर, कुलभूषण खरबंदा, आलोक नाथ और अन्य कलाकार। क्या आप उन्हें कभी एक अच्छी हैप्पी फैमिली लाइफ दे सकती हैं? बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म जमीर द फायर विद इन 18 जनवरी दोपहर 1 बजे डीडी नेशनल पर। विसा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. देशभरात आयज भारतीय सेना दीस पाळटा. देशाच्या शीम वाठारांत दीस रात सज्ज आशिल्ल्या शूर जवानांच्या शौर्य, त्याग आनी समर्पणाक देशवासीय आयज मानवंदना दिता. राजस्थानची राजधानी जयपुरात राष्ट्रीय पावंड्यावेली कार्यावळ आयोजीत केल्ली. 1949 वर्सा जनरल के.एम. करियप्पा हांणी भारतीय सेनेचे पयले कमांडर इन चीफ म्हूण पदभार आपणयल्लो. त्या ऐतिहासीक दिसाच्या यादी खातीर दर वर्सा 15 जानेवारी हो दीस देशभरात सेना दीस पाळटा. जयपुरांतल्या जगतपुरा महाड रोड वाठारांत आयोजीत केल्ल्या आर्मी परेड कार्यावळींत भारतीय सेनेंतल्या जवानांनी वेगवेगळी प्रात्यक्षिकां केली. माजी सैनीक दिसा निमतान काल वास्कोच्या INS गोमंतक तळाचेर खासा कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हे खासा सोयरे म्हूण ह्या कार्यावळीक हजर आशिल्ले. गोवा नौदळ विभागाचे फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग रियर ॲडमिरल अजय डी फोफिलूस हांणी आनी नौदळाचे वडील अधिकारी ह्या वेळार हजर आशिल्ले. ह्या वेळार मानेस्तांच्या हस्तुकी 250 परस चड शौर्यवान जवानांक वेगवेगळी इनामां भेटयलीं. वीर नारी आनी वीर माता हांचो लेगीत ह्या कार्यावळींत भोवमान केलो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ट्रान्सेंड गोवा कार्यावळींत उलोवप केलें. ही कार्यावळ युवकांचे करियर घडोवपा खातीर लाभदायक जातली असो विश्वास मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उक्तायलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या विकसीत भारत ह्या संकल्पनेक ह्या कार्यावळीचो खूब उपेग जाता अशें तांणी म्हळें.
Transcend Goa is a simple idea to create a space where the culture meets technology, creates a space where the creativity connects with opportunity. Over the next 2 days, the conversations with the room in this room can shape the career in new directions. This summit is also the pilot. It allows us to learn and understand how the Goa can position itself as a large creative and digital economy. Even a small steps matter, and when we move in the right directions. If these discussions is the value for the creators, business and the students, then these efforts and served its purpose. मये गांवांत सुरू आशिल्ल्या खण उद्देगाक लागून थळाव्या शेतकारांक लुकसाण सोंसचें पडटा असो आरोप मयेच्या शेतकारांनी केला. 1 फेब्रुवारी सावन ह्या विशयाचेर आंदोलन करपाची शिटकावणी लेगीत शेतकारांनी दिल्या. मायनिंग कंपन्यो आणि सरकार आश्वासनां दिता पूण ती कृतींत घेनात अशी टिका शेतकारांनी केल्या. शेत जमनीची नासधूस जाल्ल्या कारणान शेतकारांनी शेती करप सोडिल्ल्याचे शेतकारांचे म्हणणे आसा. ती माती येवन सगळें पुरून गेल्लें आसलें आनी शेतां आमची पयलीं बरे भशेन पिकतालीं पूण आतां ती माती गेल्ल्याक ती शेतां आमची पिकोंक येना. जेन्ना आमकां एक पोत्यान आमचें भात पिकतालें तें आतां 3 पोती सारें मारलें तरी आमचें तें भात पिकावळ जायना. आनी आतां जाला अशी भानगड की ती माती गेल्या कारणान शेतांनी आतां आमचे पावर टेलर घालतलो जाल्यार पावर टेलर वचना. जो पर्यंत तुमचे ते डिसिल्टिंग जायना किंवा शेतां पूर्व पदाचेर येयना तो पर्यंत आमकां नुकसान भरपाई दिवपाची दोनूय पिकाची. तेजोय काय पाठपुरावो तेंचे करिना जाल्यार मागीर आमी कितें करपाचें? आमी मायन आडोवपाची काय कितें करपाचें? वसंत बंगालचे मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी आणि डीजीपी हांकां आयपॅक धाड प्रकरणात नोटीस जारी केल्या. ह्या घडणुकेक लागून अस्तंत बंगालान राजकीय अस्थिरता जावपाची शक्यता आसा. फुडल्या 2 सप्तकां भितर मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी आणि पुलीस महासंचालकांनी आयपॅक धाड प्रकरणात प्रतिज्ञापत्र सादर करचे अशे निर्देश न्यायालयान अस्तंत बंगाल पुलिशेक संबंधित प्रकरणाची सीसीटीव्ही फुटेज संरक्षीत दवरपाचे निर्देश न्यायालयान दिल्यात. कोलकाता पुलिसांनी ईडी अधिकाऱ्यांच्या आड दाखल केल्ली कागाळ स्थगीत दवरपाचे निर्देश लेगीत सर्वोच्च न्यायालयान दिल्या. मुखावेली सुनावणी 3 फेब्रुवारीक जातली. मुंबई महानगरपालिकेच्या 227 सुवातां खातीर आयज मतदान जाता. ह्या वेंचणुके खातीर 1700 उमेदवार वेंचणूक आखाड्यान आसा. पुराय मुंबय शारान 25,000 परस चड पुलीस कर्मचारी तैनात केल्यात. मुंबईत रावपी वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे फुडारी, चित्रपट आणि खेळा वाठारांतले दिग्गज हांणी उत्स्फूर्तपणान ह्या वेंचणुकेन मतदान केलें. मुंबय सयत महाराष्ट्रांतल्या 29 महानगरपालिकां खातीर आयज मतदान जाता. नागपूर, चंद्रपूर विभागान केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी मतदान केलें. ठाणे महानगरपालिके खातीर उपमुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे हांणी मतदानांत वांटो घेतलो. आयज जाल्ल्या मतदानाची मतमेजणी फाल्यां जातली. ही वेंचणूक भाजपा, शिवसेना, शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस, अजित पवार गट हांची महायुती आणि विरोधी काँग्रेस प्रणीत महाआघाडी हांच्या मदीं मुखेलपणान जाता. ताका लागून ह्या वेंचणुकेच्या निकाला कडेन पुराय देशाची नदर आसा. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 32.4 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 21.4 अंश सेल्सियसतलें नोंद जालां. खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. राष्ट्रमंडळ देशांतल्या संसद अध्यक्ष आणि पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या राष्ट्रीय परिशदेचे नवी दिल्लीत उक्तावण. उदरगतीन लोकशाय म्हत्वाची, प्रधानमंत्र्यांचे प्रतिपादन. चिंबलच्या नियोजित युनिटी मॉल विशयाचेर थळाव्या लोकां वांगडा चर्चा करपाक सरकार तयार. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे स्पष्ट निवेदन. जीएमसी इस्पितळाक वैजकीय सुविधा उपलब्ध करून दिवपा खातीर जातलो यत्न. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांची विधानसभेत जाप. वास्कोतल्या INS गोमंतक तळाचेर माजी सैनीक दिसा निमतान जाल्ली कार्यावळ. केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांच्या हस्तुकी शौर्यवान जवानांक भेटयली इनामां. मुंबय महानगरपालिके सयत महाराष्ट्रांतल्या 29 महानगरपालिकां खातीर जाल्लें मतदान शांततायेन. फाल्यां जातली मतमेजणी.
इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रान. नमस्कार.